आता मान्सून लागीं पावल्या. एकंदर कोरगांव गांवांत मान्सूनाच्या संदर्भात खंयची कामां जाल्या आनी खंयची कामां जावपाची आसात? नमस्कार, हांव विलेज पंचायत कोरगांवचे सरपंच अनुराधा नरेश कोरगांवकर सांगता. हांगासर आमी आयजूच सकाळच्यान 9 ते 2 थंयसर लायट काडलेली आनी लायटीची जितकी झाडां वाडलेली आसा, जितकी सगळ्या गांवांत थंयसर व्हडली झाडां किंवा वायरींची जी झाडां आयिल्ली आसा ती सगळी कट करून तेंच्यांनी आयज सगळे हे साफ केलेले आसा. सो ते सगळ्याहून व्हडले जे फाल्यां पावस पडलो जावं कितें वायरी दसल्यो तेकल्यो किंवा झाड पडले तर फाल्यां ते प्रॉब्लेम जावं शकता. तर तेजी सेफ्टी खातीर आयज ते सगळे क्लीन करून घेतलेले आसा. सो आयज ते एक काम जाल्लेलें आसा. दुसरें म्हणजे सगळ्याहून व्हडलें आसता जे मनसुनान आमकां गटर्सांचें काम आसता, जेचो आमी टेंडर काडलेलो आसलो आनी तो पासूय जाल्लो. पण आतां आमकां तेंच्यांनी सांगलां की गटर क्लीन करपाक तुमी वर्कर घाला आनी प्रत्येक वॉर्ड वायज म्हणजे 1 to 9 वॉर्ड्स आसा ते सगळे तुमी क्लीन करून घेया म्हणून सांगलां. सो तेजेंय काम आमचें जातलें, ह्या फुडल्याच विकान जातलें. उरले बांयो आसा लोकांच्यो खुबश्यो, ज्यो बांयेक कोणी आमच्या पंच मेंबरांनी घातलेले आसलेले ते बांयो क्लीन करपाचे, वेल क्लीन करपाचे, ते बी काम आमचें जाल्लेलें आसा. आयज ओदोळ सुद्दां आमी आमची मिटींग चालू आसतना आमच्या मदीं आमचो हेल्थ सेंटर आसा आमच्या कोरगांवांत, तितून तो सागर येयल्लो. तेणी सुद्दां एक मिटींग कंडक्ट केली. तेणी सांगलें की आतां जे पावस येता त्या पावसाच्या दिसांनी लोकांक अवेरनेस करपा खातीर आमी एक कॅम्प कसो ऑर्गनायज करुया म्हणून सांगला, जेणे करून लोक जे उदीक जे भायर स्टोर करता आनी त्या उदकान जळारी जाता आनी त्या जळारी पासून मागीर मलेरिया डेंग्यू जाता. सो ते सुद्दां अवेरनेस करपाक जस्ट आयजूच आमी मिटींग घेतल्या हेल्थ बरोबर. सो आमी कितें ना कितें बारीक ना बारीक सगळी जी कामां आसा, जी आमचे कडेन एक पंचायत कोरगांव पंचायत म्हणून जी कामां करूंक जाय ती कामां सगळी आमी बऱ्या भशेन आमचे चालू आसा. आनी जी कामां खरीच पावस पडच्या पयलीं जी करपाक जाय ताका आमी प्राधान्य दिल्लेलें आसा आनी फुडल्या विकान ती आमी सगळी कामां स्टार्ट करपाची आसा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.